बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। जस्ट म्हज्या मनशान सांगलें कित्याक इन्स्पेक्शन चालू आशिल्लें तेन्ना हांव थंय प्रेजेंट नाशिल्लो, सो म्हजो मनीस थंय प्रेजेंट आशिल्लो। तो म्हज्या मनशाक विचारता खंय की तुवें अमित पाटकर इनिशिएटीव नांव कित्याक घातलें एम्ब्युलन्सीचेर फक्त एम्ब्युलन्स म्हूण आसपाय म्हणून। ते ऑफिसराक आनी सरकाराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता की 108चेर जीव्हीकेचें नांव कितें आसा, मणिपालाच्या एम्ब्युलन्सीचेर मार्स कितें आसा, श्रीपाद नायकाच्या एम्ब्युलन्सीचेर श्रीपाद नायक नांव कितें आसा। म्हणल्यार तुमी राजकारण करपाक सोदता हांगा। ही आमी राजकारण न्ही म्हणून आमी एम्ब्युलन्स लॉन्च केली, नॉन पॉलिटिकल इव्हेंट, पूण आज तांणी आमकां मजबूर केलें। दुसरें, आमी समज जर आमकां 4 दिसांनी जर तर आमकां परमिशन मेळना, आज बीजेपी सरकार फेलियर आसा आमकां परमिशन दिवपाक, आमी काँग्रेस पक्ष हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतले जो मेरेन आमकां परमिशन मेळना तो मेरेन। I am just appointing authority by the director to verify and send the documents and my report. Did you found any query? Did you found any query in ambulance? No, I have not got. I have sent the report. Only that म्हणून ताका विचारले की तुगेलो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिवं जाय जाल्यार नाही, एज पर लॉ, एज पर मेडिकल लॉ जे आसपाक जाय एम्ब्युलन्स तितले आसा त्या एम्ब्युलन्सान। एज पर ऑल, एज पर देर आर सेक्शन फ्रॉम 15D A to P म्हणून आसा, एवरीथिंग इज देयर रिलेटेड। दिस इज फायनल इन्स्पेक्शन। दोतोर तुमी सॅटिस्फाय आसा आजच्या इन्स्पेक्शनान? हय, फुल्ली सॅटिस्फाय। तांकां 8 दीस भितर परमिशन मेळटलें? That I have to send the file, so I have to type it. So by tomorrow I will send the file, and then it is up to the director. Director हाती आसा परमिशन दिवपाचें काय ना ते Director हाती एवरी टाइम इतले 1 महिना लागता, 1 महिना पिरियड ते तुमी प्रेशर बीन application है। दोतोर तुमचे प्रेशर बीन खंयच्यान येयल्लो बीन? No, I am not under any pressure. I am doing my job as a government servant.